मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आणि एलएमको हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या सामाजिक अधिरता शिबीर या शिबिराक व्यासपीठाचेर आमच्या बरोबर आसात श्री थावरचंद्र गेहलोत मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस, आमचे मिनिस्टर बाब मिलिंद नाईक मिनिस्टर फॉर द सोशल वेलफेअर, तशेंच खास करून जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द श्री प्रबोध शेठ, Joint Secretary for the Department of the Empowerment and the Person for the Disability, आणि DR Sarin CMD for the LMCO, तसेच आमचे डायरेक्टर फॉर द सोशल वेलफेअर बाब जोशी, सोशल वेलफेअरचे वेगवेगळे अधिकारी जे उपस्थित प्रेझेंट असतात, आणि जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच, साखळी म्युनिसिपालिटी काउन्सिलर आणि चेअरमॅन, बाकीचे सगळे माझ्या भावा बहिणांनो, हांगासर आयिल्ले पत्रकार भावांनो, सबसे पहले मैं डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, हमारे एक ही चिट्ठी पे और एक ही फोन पे आपने बहुत बड़ा कैंप गोवा सरकार के लिए, गोवा के सभी लोगों के लिए जो स्पेशल डिसेबिलिटी लोग हैं उनके लिए गोवा में लगाया, और उनके 18 कैंप एलएमको के सीएमडी जो मुझे अभी मिले कि लास्ट टाइम बोले कि आप स्पीकर थे, अभी आने के बाद आप सीएम बन गए, तो मैं सही में एलएमको आपका पूरा डिपार्टमेंट दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। पूरे गोवा में 18 जगहों के कैंप लगा के उन्होंने पूरा सर्वे करके जिस तरह से अप्रोक्सीमेटली 2200 लोगों की लिस्ट बनाया, और उनको सभी को जितने जितने इक्विपमेंट लगते थे वो देने की तैयारी पूरे एलएमको और आपके डिपार्टमेंट, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तीनों ने मिलके किया। उन्हें मेरा और मिनिस्टर का तो कम सपोर्ट था, चाहे कि वही लोग ज्यादा काम कर रहे थे, इसीलिए मैं सही में आपके डिपार्टमेंट और एलएमको का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात, आपसे कहने पे ही आपने पहले ही मेरी बात करने से ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट 19,000 द स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन इज रजिस्टर्ड विद द हेल्थ डिपार्टमेंट, 11,000 आर रजिस्टर्ड विद द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। देयर इज अ मिसमैच, पर हम वो दोनों के बीच में कितने एग्जैक्टली फिगर्स हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, और सभी लोग इस कैंप के लिए पहुंचने चाहिए। सभी यानी द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, हमें मालूम है सर, माननीय मोदी जी और हम आप अंत्योदय के लिए काम करते हैं, समाज के लास्ट घटक तक पहुंचने के लिए काम करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि मेरी रिक्वेस्ट थी, फिर से, क्योंकि हमें प्रोग्राम फिर से गोवा में लगाएंगे, तो आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि एलएमको और अपने सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे दिया, डेफिनेटली माय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट विल टेक दिस इनिशिएटिव्स, और फिर से एक बार जितने लोग बचे हैं उनके लिए सर्वे करेंगे, और एक आगे महीने 2 महीने में इसी तरह का कैंप लगा के जितने सारे लोग बचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुंचने की हमारी कोशिश रहेगी, चाहे कि भारत का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर बने, स्वयंपूर्ण बने, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी। इसीलिए फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूं। थर्ड थिंग, विच इज द सीनियर सिटीजन, आपके डिपार्टमेंट यानी जिस तरह से डिसेबिलिटी से काम करता है, सीनियर सिटीजन के लिए ही काम करता है। गोवा एक स्टेट है जहां पे हर एक सीनियर सिटीजन जो अबाउट 60 है, और वन हु इज डिक्लेयरिंग हिज इनकम इज बिलो आई थिंक 2000 कितने, बिलो 24,000 एनुअल इनकम जो डिक्लेयर करता है, उन सभी के लिए गोवा सरकार हर महीने 2,000 रुपीज पेंशन उनके अकाउंट पे जमा करते हैं। हर बार हर महीने बिना कुछ दिक्कत उनके अकाउंट पे हर महीने 2,000 रुपीज जाते हैं। उनके लिए भी आपके डिपार्टमेंट से जो प्रोग्राम है उनके लिए मदद है वो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी, तो नेक्स्ट मंथ से वो भी प्रोग्राम हम सभी लोग गोवा में स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। यानी जो कि हमारे अपंग भाई बहन हैं और हमारे सीनियर सिटीजन सभी हैं, उन्हीं के लिए आपके सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के तरफ सभी गोवा के 100% लोगों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बहुत खुशी होगी। इसीलिए सभी गोवा के लोगों की तरफ से फिर एक बार इस रविंद्र भवन में मैं आपका स्वागत करता हूं, और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तालियों से सर का स्वागत किया जाए। म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, कारण म्हज्या एका पत्राचेर आनी एका फोनाचेर आमचे मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी हांच्यांनी केन्ना कॅम्प करपाक जाय हें सांगात, आनी हांवें ताज्या उपरांतूच एकूच मिटींग घेतली, विशेष करून जोशी हांगा बसला, ताहा जो आमचो सेक्रेटरी आसा, बाकीचे सगळे जाण
तांचे ऑफिसर्स हेंच्या कडेन एकूच मिटींग घेवन तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिली की गोंयांतलो एकूय अपंग भाव भयण ही तांकां मेळपी गोश्टी पासून वंचीत उरपाक जायना। हाज्या खातीर तुमी पुराय सगळ्यांनी कामाक लागचें आनी तांच्यांनी पुराय एलएमकोच्या कंपनी बरोबर गोंयांतल्या जवळपास 18 कडेन कॅम्प घेतले। आमकां बरेचशे फावटी संवय जाल्ली आसा, हांव मुद्दामून सांगता, फुकट कितें दिता म्हटलें काय तेजी आमकां किंमत नासता। आमी जी वस्तू दिता ती कितली कॉस्टली आसा हेजी जर विकत घेवचें पडलें जाल्यार तेजी आमकां किंमत कळटा। म्हणून अजुनूय बी म्हाका दिसता बऱ्याच जाणां पर्यंत म्हणजे आमचे लोकप्रतिनिधी पावले ना। डिपार्टमेंटान जायतो प्रयत्न केला, स्वता हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, तांच्यांनी सगळ्यांच्या मार्फत सगळ्यां कडेन पावपाचो प्रयत्न केल्लो, बट तरी जे लोक उरल्या म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा, पंच सरपंच पंचायती सगळे जाण जितके आसा आपल्या पंचायतीचे लिस्ट परत एकदा तयार करात आनी हे लिस्ट तयार करून जावचें ना तर आमी जेन्ना परत कॅम्प लायता त्या 100% लोकांक त्या कॅम्पा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करात। आनी हे जर जालें, हो प्रयत्न जर तुमच्या कडल्यान जालो जाल्यार 100% आमी सांगल्या त्या प्रमाणे सगळ्या लोकां पर्यंत, जेका कोणाक पांय जायो, जेका कोणाक हात जायो, जेका कोणाक कानाचें मशीन जाय, जेका कोणाक चश्मा जाय, प्रत्येक गजाल आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक शकतले आनी ती 100% दिवपाक आमी कटिबद्ध आसा। तिका कितले पयशे पडटा हाजी चिंता ना। दोतोर आमले डॉक्टर थावरचंद गेहलोतजीन उलयता आसतना सांगलें 6 लाख रुपया पडपी कॉक्लियर इम्प्लांट तुमच्या जर सायडीक कोणी आसत ज्या धाकल्या भुरग्याक 6 वर्साच्या पयलीं जर डायग्नोसीस जालें तुमकां 6 लाख मोडपाची गरज ना। ताजें ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आमी करता आनी 6 लाख पडपी त्या कॉक्लियर इम्प्लांटाक तें आमी दिता। आमी ऑलरेडी म्हणजे फाटले फावटी म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आतां पर्यंत म्हाका दिसता 4 काय 5 सर्जरी अशा पद्दतीच्यो आमी केल्यो। फक्त आमी डायग्नोसीस करपाकूच कमी पडटा। आमचो प्रयत्न चल्ला की तालुका बेसिसचेर डायग्नोसीस कॅम्प किंवा आमी PHCत हाडून दवरपाचो फाटलेच फावटी, पण अजून इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना, बट निश्चितच ताज्याय खातीर आमी ह्या दृश्टीन प्रयत्न करतले, आमी काम करपाची आमची तयारी चल्ल्या। तांच्यांनी सांगता आसतना 2-3 गजाली सांगल्यो की एक विथ द स्किल्ड एड्युकेशन आमी गोंयांत जेन्ना फाटल्या 10 वर्सां पयलीं हार्डली 1 किंवा 2 स्कुलां आशिल्लीं, आज जवळपास ना म्हणत जाल्यार 22 स्कुलां स्पेशल डिजाबिलिटी भुरग्यांक चलता। खरोखरूच म्हाका खबर आसा एखाद्या आवय बापायच्या पोटांत जेन्ना स्पेशल भुरगे येता तांचेर तो व्हडलो संकट आसता, बट त्याच कश्टांतल्यान ताका ते वाडयत आसता, बट खंय तरी तितूंतल्यान इम्प्रूव जावपा खातीर योग्य वेळार जर आमी ट्रिटमेंट दिवपाक शकले जाल्यार जायतीं भुरगीं आयज आपल्या पांयाचेर उबी रावल्यात। इतकेंच न्हय तर गव्हर्मेंटान तांकां तांच्यांनी उलयता आसतना स्पोर्ट्सांतलें सांगलें, नॅशनल लेवलाचेर न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता। आमच्या साखळेंतलीं 2 भुरगीं ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर जपानाक वचून आयल्या। हरवळ्यांतले भुरगे आनी आमच्या पाळयेंतले भुरगे स्कॅटींग खेळपा खातीर जपान वचून आयलीं। आमी पूर्णता सगळे सक्षम आसलेले भुरगे आनी सक्षम आसलेले नागरीक हे केन्नाच जपान पावचे ना, बट ती स्पेशल भुरगीं जावनूय बी वयल्या हरवळ्या रावता आनी पाळये तळ्यान रावता। आमच्या दोनूय भुरगीं तांचे टिचर घेवन गेले, पेरंट्स वचूंक ना। हे प्रयत्न करीत जाल्यार सगळ्यो गजाली शक्य आसा। आपल्याक स्पेशल भुरगेच कित्याक जालें म्हणून जर आमी खंत करीत बसत जाल्यार त्या भुरग्याची उदरगत जावची ना आनी आमी आमकांय मनस्ताप करून घेतले। जे ज्या पद्दतीन नशिबात आयला त्या पद्दतीत ताका फुडें वाडप, ताका फुडें व्हरप आनी ताका जायते सहकार्य सरकारा कडल्यान करप हें आमचें काम आसा। हांवें जशें सांगलें 20-22 स्कुलां सुरू केली, इतक्याचेरच न्हय, ताका लागपी DED कोर्स आसतलो आनी अंदू तर आमी BEd कोर्सूय सुरू केलो, जाच्या खातीर स्पेशल BEd आमी आज ह्या संजय स्कुलांत अंदूच्या वर्सात सुरूय केलें, जेणे करून ताका एडिशनल जी ट्रेनिंग लागता ती BEdच्या मार्फत दिली वयतली। आनी हाच्या खातीर जाका मॅनपावर आमी म्हणटा की स्किल्ड मॅनपावर जाय तोय मॅनपावर आमी तयार केला। संजय स्कूल आसतलें, केशव सेवा साधना आसतलें, लोकविश्वास प्रतिश्ठान आसतलें, वेगवेगळी स्कुलां आसा जी गोंयांत अशा पद्दतीचें खूब बरें काम ही योग्य रित्या फुडें करीत आसा। तितूर करून फुडें वयता आसतना हांव एकूच गजाल की आतां पर्यंत तांकां स्किल्ड करप, तांकां स्किल्ड मॅनपावर दिवप, म्हणजे फक्त शिक्षण न्ही, ते भुरगे आपल्या पांयाचेर कशा पद्दतीन उबे रावतले। थोड्या दिसां पयलीं योगायोगा येवन मा बाप गुरू पावसकर आमचो संजय स्कुलाचो चेअरमॅन म्हाका तेणी सांगलें की आमचो एकटो स्पेशल भुरगो आपलो बिझनस सुरू करता आनी तूं उद्घाटनाक येवपाक जाय म्हणपालोस। हांव म्हणलें नक्कीच हांव येतलों। बिचोले झांटी कॉलेजीक तेकोन तेणी आपलें फायली तयार करपाचें मशीन घातलां। आमचे इंजिनियर जाल्ले भुरगे बेकार रावतात, नोकरी सोदीत आसतात,
वायस वर्सा हांगासर एखादो स्पेशल भुरगो 2.5 लाखाचे मशीन घेता आनी स्वताच्या मशिनाचेर फायली तयार करता. आमी एप्रिशिएट करपाक जाय ह्या भुरग्यांक. आनी ताकाच लागून तांकां लागपी 2-3 गजाली ज्यो आतां सांगल्यो की तांकां लागपी मिनिमम रेटात मिनिमम इंट्रेस्ट रेटात लोन हाचेंय प्रोविजन हे आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसतलें, EDC आसतलें, हांच्याय मार्फत दिवपाचें काम हे थोड्या दिसांनी आमच्या सरकारच्या मार्फत केलें वयतलें. अजून एक गजाल जी त्यांच्या खातीर आसपी रिजर्वेशन्स 4% रिजर्वेशन्स रायट जोशी 4% रिजर्वेशन्स गोंय सरकारान आसा. काही पोस्ट त्यांच्या काही कारणास्तव वॅकंट आसा. बट फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात स्पेशल डिजेबल्ड कॅटेगरीचो एकूय पोस्ट वो रिकामी उरचो ना ही सरकारच्या वतीन हांव गवाही दिता. सगळे पोस्ट जे आसा हे स्पेशल डिजेबलाचे भरले वयतले जेणे करून जो एलिजिबल ज्या पोस्टाक आसा ताका तो पोस्ट मेळचो हे म्हजें इच्छा आसा. तिसरी गजाल आमी म्हणटा परमनंट हॉस्टेल. हांव बरेचशे फावटी ह्या सगळ्या स्कुलांनी वचत आसता. म्हणजे लोकविश्वास प्रतिष्ठानचे होंडा आसा, केशव सेवा साधनेचे बिचोले आसा, ताज्या बरोबर वाळपय आसा. खुबशे फावटी हांव ह्या स्कुलांनी वता. तांच्या पेरंट्सांची एकूच चिंता आसता म्हाज्या उपरांत म्हाज्या भुरग्याचें कितें. गोंयांत अजुनूय परमनंट हॉस्टेलाची सोय ना. बट सरकाराचो प्रयत्न चल्ला. NGO के ह्या सोसायटीच्या सहकार्यान म्हणजे आपल्या उपरांतूय आपल्या भुरग्याची काळजी कोणी तरी घेवची आनी ताज्याच खातीर परमनंट हॉस्टेल फुडल्या वर्सभराच्या भितर खंय तरी फायनलायज करप. खंयच्या तरी हांव आतांच सरां कडेन उलयतालो की तांचें म्हणणें आहा की ग्रँट आमी दिवपाक तयार आहा. फूल फंडींग अजून आमचे कडेन स्कीम ना. बट तरी स्कीम जाली आसत जाल्यार तुमकां आमी पयलीं कन्सिडर करता आनी अशा पद्दतीचे परमनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणाच पेरंट्साक आपल्या उपरांत आपल्या भुरग्याची चिंता ही उरची न्हू म्हणून सरकार ताजेरूय बी म्हणजे जायत्यो उपाय योजना ज्यो करून त्या पद्दतीन तांचीय काळजी जी आसा ही करपाची सरकाराची योजना आसा. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर आमी पळयता की तांच्यांनी उरलेल्यो सगळ्यो योजना म्हणजे UDP कार्ड आसतले बाकीच्यो सगळ्यो गजाली तांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान मेन्शन केलें. म्हाका खूब बरो दिसता की आयचो हो कार्यक्रम आमच्या रवींद्र भवनात जाता. बिचोले तालुक्यांतले पुराय परिसरांतले जवळपास 250च्या वयर बेनिफिशरीज जे आसा आयज हांगासर पावल्या. नक्कीच फुडले फावटी अशाच पद्दतीचो कॅम्प परत हांगा जातलो. हे सगळे बेनिफिशरीज हांगासर तांकां वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली लागता त्यो गजाली आमच्या कडल्यान दिवपाक मेळटा. बट सांगता आसतना म्हणजे गेहलोतजीन जे मेन्शन केलें मुद्दामून जो जयपुरी फूड म्हणजे पाय म्हणजे जो तेंच्यांनी आतां आमच्या हांगासर एका मनशाक दिवपाक हाडला वीच इज वन ऑफ द बेस्ट लेक तुमी पळोवपा खातीर तो सगळ्यो एक्टिविटी आपल्यो करपाक शकतलो. म्हणजे तेची कॉस्ट कितली पडटा ही आमी पळयना. ताका 2 लाख पडटा काय 3 लाख पडटा ती पळयना. बट त्या मनशाक हांगासर फ्री ऑफ कॉस्ट हांगासर म्हाका दिसता दिवपाचो आसा. त्याय खातीर म्हणजे सगळ्या जाणांक वेगवेगळे इक्विपमेंट मेळटलेच. पण एखाद्या मनशाची म्हणजे आमी जेका म्हणटा जेका आयकूंक येना पळय न्ही रे ताका कॉक्लियर इम्प्लांट घेतल्या उपरांत आयकूंक येता पळय न्ही तो आनंद तेजो द्विगुणीत आसता. जेका चलपाक जायना ताका पांय घातल्या उपरांत जेन्ना चलपाक येता तेजो आनंद आमी सांगूं शकना. अशाच पद्दतीची प्रत्येक गोश्ट आसा. आमी जर थोडोसो प्रयत्न करून म्हणजे हांव व्हडलें म्हणचो ना की आमच्या म्हाज्या आनी बाब मिलींद हाज्या थोड्याशा प्रयत्नान आमच्या बाकीच्या सगळ्या ऑफिसरांनी काम केलें आनी आमी जे सूख आनंद हो जर तेंच्या चेहऱ्याचेर पळयतलो म्हणजे हाज्या सारकें आनीक वेगळें सूख आनी आनंद आसचो ना अशें म्हाका दिसता. मुख्यमंत्री म्हणून म्हणजे आतां पर्यंत जाल्ल्या कार्यक्रमांनी वेगवेगळे कार्यक्रम हांव वेगवेगळे फावटी अटेंड करीत आसता. पॉलिटिकल आसता, सोशल आसता. बट खरोखरूच म्हाका जर खूब म्हणजे जशें मिलिंदान सांगलें खूब खोस भोगतली अशा पद्दतीचे कार्यक्रम करता आसतना म्हाजो परत एकदां सांगता की आमी 60th इयर लिबरेशन सेलेब्रेट करता. गोंय मुक्तीची 60 वर्सां आमी मनयता आनी 60 वर्सां मनयता आसतना म्हाजो जसो संकल्प आसा गोंयांतलो बेजीक गोंयकार एकूय गरजे पासून वंचीत उरचो न्ही. हें गोंय स्वयंपूर्ण जावचें त्याच धर्तीचेर हांव परत एकदां सांगता गोंयांतलो एकूय स्पेशल डिजेबिलिटी मनीस जो आसा ह्या बेजीक वंचिता पासून वंचीत उरचो न्ही हो म्हाजो संकल्प आसतलो. इतकेंच सांगता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. देव बरें करूं सर. केंद्र सांगता राज्य सरकारानूय